अशा अमानुषपणे छळ करून लोकांची घरा पाडून लोकांचेर अन्याय करून लोकांचेर अत्याचार करून हे सरकार जे आसात ते सरकार जे आसा पळय ते लोकांचो छळ करता। म्हणून ह्या सरकाराचेर विश्वास ना। म्हणून मुळगांव, अस्नोडा आणि डिचोली ह्या सगळ्या ह्या भागातल्या लोकांनी एकजूट जावचे, सगळ्यांनी एकी दाखोवपाची आणि ह्या आवाजा विरुद्ध ह्या अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवपाक जाय। त्या खातीर आमी ही आज निषेध सभा जी घेतलेली आसा। दुसरो प्रश्न आसा तो म्हणजे कॉम्पेन्सेशन, मोबदलो मेळपाक जाय। एखाद्याची जर जमीन वयता जाल्यार ताका योग्य तो मोबदलो मेळपाक जाय। बऱ्याच जाणांनी ज्यो नोटीसी हांवें आज वाचल्यो, थोड्या चड फरकान लोकांक कॉम्पेन्सेशन सुद्दां तेजेर दिल्लेले आसात। हांवें आत्ता पर्यंत पळयलें ते जास्तीत जास्त कॉम्पेन्सेशन आसात पळय ते 1500 रुपया पर स्क्वेअर मीटर अशा पद्धतीचे कॉम्पेन्सेशन मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त कॉम्पेन्सेशन जे आसा ते सरकारान केल्लेले आसतात, नमूद केल्लेले आसात। पण कायदो कितें सांगता, भूसंपादनाचो कायदो सांगता की बाजार भावाच्या 3 पटींनी लोकांक जे आसात ते कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय। पूण हो जो सरकार आसा ते कायद्यांचे आणि कायद्यान असलेल्या कलमांचे दुरुपयोग करून अशा पद्धतीचे हे जे आसा पळय तो लोकांचेर अन्याय करपाचो जो आसा पळय तो करीत आसात। जी परिस्थिती उद्भवता त्याच्याच वेळार ते लागू जाता। पण कसल्याच पद्धतीची युद्ध सदृश्य परिस्थिती नासतना ते कलम जे आसात ते मोपा विमानतळाच्या पिडीत लोकांची जमीन हडप करपाक लायलेले आसात। अशा पद्धतीचे षडयंत्र ठिकठिकाणी सबंद गोंयभर राबोवपाचो प्रयत्न जो आसा तो ह्या सरकाराचो आसा। म्हणून अस्नोडा ते डिचोली पर्यंत जे जे लोक पीडित लिस्टान आसा त्यांच्यानी सावध रावचे आणि ह्या सरकाराक धडो शिकोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो आणि योग्य मोबदलो जो आसा तो मेळपाक जाय।